हुनहुनाची परंबळी नंचण्या उडी उसल्यांगा रेडी जाल्ल्या असल सिंपल ट्रेडिशनल रेसिपीस हांव म्हगेल्या षड्रसा कुकिंग चॅनलारी पोस्ट करता आसता. तर देखून सबस्क्राईब करणं नसेल कोणा असवे म्हणजे कूडले सबस्क्राईब करायची, लाईक करायची, शेअर करायची, कमेंट करायची. ही आता हांव सांगले नंचण्या उडी उसली म्हणून. तवळी नंचण्या उडी आम्ही घरकडे केलेली पूड दुखून म्हगेल बापा मा पुरा जनान पूड दुखून आमगेल घरकडे आम्ही ही नंचण्या चेप्पी ओडी म्हणटाची. दोन नमुने आसा, एक तीख आनी चेप्पी. तवळी चेप्पी वडा हांव घरकडे करची पण कशी करची म्हणून दाखयता. नंचणो फस्ट आमी हाडले कुडले नंचणो लायकोन 3-4 उद्दा काण भर चिक्कोल आसता नंचण्याक पातोर आसता लायकोन धुवन वाणान घेवन एक दाट अवंगाले एक वत्ता पातलान तंत बी ताजेर पळय अशें करून सुकत घालका. ते एक 3-4 गंटे वत्ता सुकत घालतना लायकोन सुकून कुरकुरी जाता तो सांजी जातना तो मागीर भरून दवरचें. हें कसं म्हळ्यार अशी डायरेक्ट धुवन वाट्टू येता जाल्यार अशी केल्यार इजी जाता. पळयाचे आतां सुकील नंचण आसा पळय आमकां कितले जावका तितले काडच्यो आनी पिट्टी करचें मिक्सरान घालून. पिट्टी करून वाटल्यार ಒಟ್ಟು 5 मिनिट भितर हें काम जाता. नाजाल्यार नंचणोच वाटल्यार मस्त वेळ लागता. ग्रायंडरार जेव ते मिक्सरार जेवो ल्हान जेवच्या मस्त वेळ वता. आतां फस्ट ते ड्राय करून सुकयलेलो मिक्सरान तूं ड्राय ग्रायंड करूं सुलभ न्हय. आतां तें वांटून घेतलें मागीर ताका उदक घालून वांटून घेतलें. वांटून आतां एक व्हड तोपाक एक आंगस बांदून रेडी करून दवरच्यो आनी हें वाटिल्लें तशी हें आतां नंचण्याचें पीठ ताका घालचें. हांव हांगा आतां 2 पावाचे वडी करता आसा पण आतां हें आतां 2 पावय पिट्टी करून वांटून घेतलो उदक घालून आनी आतां घालचें. घालतना तें नंचण्याच्या पंदाक दूद म्हणटा पळय नंचण्या दूद तें पंदाक पडटा. हें आतां फस्ट सुरवे पंत घालचें. अशें करून समज करून हातान हालोवन गाळून घेवचें. गाळून घेवन हाजें आनी सुकून चिरडून काण घेवका आनी तो नंचणो म्हळ्यार तुका समज की सुकी जालें कुडलें चिरडून काडचें. आतां नंचण्या उद्दा पुरो देवन वतना पळय तें आमकां तें नंचण्या चोंतुशी मेळटा. ते लायकोन पिळून घेवचें. पिळून आनी एक आयदना भितर दोनी उदक क्लीन उदक भरचें आनी हे पिळलेले चोंतो काडून तांतूं घालून सोडच्यो आनी वापास लायकोन हातान ते चोंतो ते उदका भितर समज वापास हातान चिरडून घेतल्या पुरो वापास वाट्टुका म्हणून ना. हे आतां दोनी उदक अशें पळय ते दोनी उदकय घालून घेवचें. तेच सुरवेचे त्याच आयदनान तूं ताजेरय घालचें आनी ते दोनी उदक घालून घेवचें. तेवय तशीची वापास पिळून काडचें आनी तिन्नी उदक जाय जाल्यार काडल्या पुरो. तिन्नी उदक काडल्यार मेळटा थोडे मेळटा वापास लाय करून वापास चिरडून तिन्नी उदकय काडून घेवचें. ह्या ती चोंती वापास पुरो पिळून नंचण्या चोंती काडून घेवची. जालें आमगेलें नंचण्याचें वांटून गाळून रेडी जाल्लें हांगा. आतां पळय हांव हें बांदिलां अवंगाल काडतना पळय पंदा हांव 2-3 उदक घालून गाळून दवरलेलें आसा. हें आतां एक 6-7 गंटे हलयन नतील दवरचें. म्हळ्यार हांव सांजवेळ वांटून दवरचें एक 6-7 गंट्याक. नेक्स्ट डे सकाळीं जेतना पळय समज निवळ पंदाक सेटल जाता नंचण्या दाट उदक आनी वयल्यान हें पातळ उदक काडून घेवचें. निवळ काडचें म्हणटा ताका. हें आतां वयलें उदक पुरो पुसून काडून घेवका. जाल्यार मात ताका जावका जाल्यार तितलें उदक घालून आमकां पीठ पातळ करूं जाता. तें पुरें काडचें. हें आतां निवळ काडलो पंदाक दाट पीठ आसा नंचण्याचें. आतां हें निवळ पुरो काडून जालें पळय आनी हाका हांव मीठ घालता. मीठ घालून हें समजी मिक्स करता. अशें हाडना गॅसार हाका जावका जाल्यार तितलें पळय उदक खतखतावन रेडी केलां हांगा. तें हुना उदक घाल्यार वडये पीठ ಒಟ್ಟು एक 7-8 निमिष भितर करूं जाता. थंड उदक घाल्यार तें तितलें उदक खतखत येवका न्हय वेळ जाता. ते देखून सुरवे आमकां एक अंदाजे उदक एक व्हड आयदनांत खतखताचें दवरचें आनी हें दाटची हें रागीचें तें पंदा मेळ्ळें निवळ एक दाट आयदनान घालून तें हुन उदक घाल्यार कुडलें पळय दवरून एक 5-6 निमिष भितर हें खतखत आयलो. आतां खतखत आयलें समज खतखत हाड खतखत येयलें पीठ 2-3 आयदनां भितर निवत घालचें. हें सम खतखत येवका म्हणजे कसं म्हळ्यार पीठ सम खतखत येवन शिज्जें न्ही जाल्यार सानूच जार वापास 5 मिनट दवरका. शिज्जें न्ही जाल्यार ओडी भितून कोच्चल जाता. ते देखून सानूच जार करून खतखत येवन शिजूका सम पीठ. मागीर पण निवल पीठ आमी वता व्हरून प्लास्टिकार की अवंगालार की कासळे पानार की आमकां कसं मेळटा ताजेर सानी पातलाका मात्र आम्याक बटन ओडी म्हणून म्हणटाची
सनी बटणची त्यामुळे आम्ही फण्ण घालची नव्हे ही तोळची नाही नव्हे ते देखून सनसन्नी कितली सानी पतलाचे जाता तितली सनसन्नी वोडी पतलाची 3 जेव 4 वत सुकयतन लायक कुरकुरी वोडी रेडी जाता ಈ ಪತ್ಲಾಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಷ್ಟ ಮಳಾರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ पतलात देखून चिक्की वेळ वता का पतलाच्याक आणि रागी कसला वाटतो का पिट्टेन करू जायना वे माये म्हणलं को करू तुम्ही पिट्टेनय करू जाता त्याला पिट्टेन केल्यार इतली चंद कलर आहे ना ओडीक मस्त काळे कलर जाता ती ओडी आणि अशी स्मूथ जावनी आहे ना हे पळयाची आजी कलर पळयाची त्याची पिट्टेची ओडी केल्यार ओग्गी जात काम जाल्यार अशी जायना अशी हे कलर आहे ना इतलं स्मूथही जायना आता आमगेले ओडी अशी 3-4 दिवस सुकोवन जातरी डब्या बंद करून दवरची लायक करून दवरनू आणि आमकां जाय जालेल्या टायमार उसली पडणं घालची आता उसली कशी पडणं घालची म्हणून सांगता आमी सुकोवन दवरलेली ओडी आमकां कितले जावका तितले 3-4 मुष्टी काण घेवची आणि चिकेची मस्त खतखत उद्दा न्हय चिके हून शेशी उद्दाक हून कोरनू आका घालून सोडचें ಅದು ಪಕ್ಕನೆ ಪೀಟ್ ಪತ್ತಳ ಸುಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲರಿ ಓಡಿ ಚಿಕೆ ದಾಟೇನಿ ಪತ್ತಳ ರಪ್ತ कसले ತೊಂದ್ರೆ ना आपला चिकेची माइल्ड होऊन अशी उद्दाक हांव घालचें घाल्ल्यांगा तेजी सुके पीठ जावन ओडी दटी जल्ला वय म्हण जाल्यार समचड ते हून कोण घाला जल उद्दाक अशें माइल्ड हून केलें उद्दाक घालून एक 10 निमिष दांकून दवरचें घेत मुगेले ओडी बरोवन दवरला पळय डब्यांत कितले 1 नाही 2 वर्स दवरल्यार एअर टायट कंटेनराक कांय जायना ही ओडी आणि बारी हेल्दी रागी म्हळ्यार मिलेट नवे केतना जाय तेतना फण्ण घालून खावेत हेल्थाकय चांग डायबेटीक पेशंटांक भारी लायक हेत ओड आमगेले तिंबून हांगा रेडी जल पळयाची सॉफ्ट जल्ली पక్కనే चिक्की निब्बर दिसतवय म्हण जाल्यार फण्ण घालतना एक चूर उद्दापा पुळारी पुरो कांय जायना लायक जाता शेवय वरी हे पीठ आनी सोडल्या वरी जायना पटपटी रपता पळय आतां अशें करून हातान अशें करून आमी चिरडून घेतना अशी 2 कुडको अशी जाल्यो म्हण जाल्यार ही ओडी लायक तिंबली म्हणल्याक लायक तिंबल्या हांगा ओडी आतां ही तिंबयलेली ओडी लायक कोण पिळून काण घेवका उदका पयशे नातिले पुरा पिळून काण घेता आसा हांव आतां एक पॅना भितरी नारळेल तेल हून करचें नारळेल तेल घालका हाका ओडये उसलेक हें आमगेलें ट्रेडिशनल रांदप नारळेल तेल भारी लायक जाता तेल हून केलें तेल हून जाले कुडलें एक चमचे की 1.5 चमचे उडदा दाळ घालची उडदा दाळी स्लाईट कलर चेंज जस्ट कलर चेंज जाता म्हणटना सासम घालचें वापस 1 चमचे सासम घालें आनी ताका पटपट जाता म्हणटना सुकी मिरसांगी एक परंबळाक तिंगे एक सुकी मिरसांग घाली सुकी मिरसांगी लायक कोणंत भितरी चाळून घेवची हांगा पळय उडदा दाळीक गोल्डन कलर येवचे जाल्ले हांगा आतां हांव हांगा सुकी तरणी मिरसांग कट करून रेडी करून दवरला आनी करबेव हें पण्णा भितर घालचें हें करबेवूय तरणी मिरसांग घाली आनी लायक करून चाळून घेवचें आतां आमी ओडीक मीठ घाला ओडी करतना पळय पिठा मीठ घाला जाल्यार आतां मिरसांग आनी घालतना फडणान तूं जावका जाल्यार तितले थोडी मिठा पिठी घालची आणि समज चाळून घेवचें आनी आतां आमी पिळून दवरलेली ओडी घालची आतां ही ओडी हांव तवळ सांगिल्लें तुमकां पक्कन आमी ओडी उद्दा चिक्की होवन जावन ओडी चिक्केची दाट आसा म्हण जाल्यार चिक्की निब्बरशी आसता तेन्ना पळंगा ह्या टायमाराक जावका जाल्यार इतलेची उद्दा पापुळ्या जाल्यार कांय जायना ओडी उसली आनी दांकून दवरतात म्हण समज मिक्स केलें आनी एक चूर उद्दा जाय जाल्यार पापून घेतलें ड्राय जावचें सोडूनच आनी दांकून दवरचें सानूच जाय फोटो एक 5 जेव 6 निमिश पुरी ओडी शिजच्याक ओडी शिजली म्हण कशें म्हळ्यार सॉफ्ट जाता ओडी जाल्लें म्हणल्याक चिक्की निब्बर दिसतलें म्हण जाल्यार वापस एक 2 चमचे उद्दा पापुड्या आनी वापस दांकून दवरया आतां मोवाळ जाल्ली ओडी उसली आनी हाका जावका सोय कांतिल्ली ओडी उसलेक केन्ना चड ती सोय घाल्यार ती ओडी उसली रुची जाता शेवय उसली ओडी उसली ताका पुरो समज सोय घालका सोय आसा रेडी आसा हे सोय घालता जालें आमगेली शेवय उसली रेडी निहुनी परंबळीची हेल्दी जावन आशिल्लें शेवय उसल्यांक रेडी सकाळ ब्रेकफास्टा की सांजे च्या पितन की ना डायबेटीक पेशंटांक रात्री
जेवणा वेळार की हे करून दिवेत खंयच्याय टायमार खाव येते भारी लायक हेल्दी फूड हे आतां वैशाखू भायर उज्जू वत आत्तेक थोडी वडी करून दवरल्यार आमकां केन्नाय आमकां यूज करूं जाता पावसाळी अंतू भारी लायक जाते तुम पुरा जनान करून पळयाची हो व्हिडिओ इश्ट जल्वे म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची थँक्यू।